2 दीस पयलीं एका तरणाट्या भुरग्याक कांसावले चिरे खणीन बुडून मरण आयिल्लें. ताका लागून कुट्टाळीचो आमदार आंतोन वाझ, कांसावले पंचायत आनी चिल्ड्रन प्रोटेक्शन प्रेसिडेंट पीटर बॉर्जेस हाणें कांसावले चिरे खणीची पळोवणी केली. पळोवणी केल्या उपरांत उदका स्रोत खात्याच्या माध्यमांतल्यान चिरे खणीच्या उदकाक दुसरे कडेन वाट करून दिवपाचो निर्णय घेतलो. तशेंच हे खणी लागसार शिटकायणी तक्ते लायतले अशें आंतोन वाझ हाणें सांगलें. चाइल्ड कमिशनर चेअरमॅन आमचो पीटर बॉर्जेस हाणें जे नदरे काडले जे आमचे यूथ हालींच आमचो एक यूथ भुरगो जो हांगासर ड्रॉन जालो आनी खरेंच आमकां शॉक जेन्ना तो यूथ इतलो भुरगो आमचो सोंपता तेन्ना आमकांय जायतें दूख जालें आनी ताका लागूनच आमकां पीटर बॉर्जेस म्हणपाक आमी सायड इन्स्पेक्शना या हाचेर कितें तरी उपाव काडया, कितें फाल्यां सेम थिंग रिपीट जावपाक जायना. ताका लागून आमी हांगासर आयज सायडीर येयल्ले आसा आनी आयज आमचे सगळे मामलेदार तशेंच PI बाकीचे ऑफिसर सरपंच पंच बी हांगासर येयल्ले आसा आमी इन्स्पेक्शनाक. आनी आमी आतांच डिस्कस करताले. जेन्ना आमी डिस्कस करता तेन्ना आमी एक डिसायड केलें जे आमी WRD जे डिपार्टमेंट आसा ताका आपूण हें आमचें कितेंय तर आमकां ताका एकाच कितें सोल्युशन आसा. कित्याक हांगा डीप आसा, पयलीं ते चिरे बी हांगासर काडटाले आनी हें डीप जावन आतां हांगा सगळें उदक हांगासर उरता. म्हणटच हाकाच लागून म्हाका दिसता की चड डीप ताका ताळो बी जायना अशें म्हाका दिसता. आनीक जाता ते भाशेन फिलींग करून जे आमचें लेवल परत तें लेवल करून आमकां दिसता तें हाडचें पडटलें आनी आमचो कोण एक्सपर्ट जो कोण आसा ताका हाडूनच हें सगळें आमकां करचें पडटलें. आनी जाता ते भाशेन आमी कमिशनराक आमचो चायल्ड कमिशनर हाकाय सांगलां तूं डायरेक्ट करून आनी म्हाका एक कॉपी धाडून सांगलें आनी हांवूय हाचेर कितें म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन एज MLA म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन हांव हें काम करून दिवपाक